नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांना मोगाचे उकार गोंयभरच्यो महत्वाच्या खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. कलकत्ता बायल दोतोराचो बलात्कार आनी खून देशभर आंदोलनां. जीएमसीच्यो ओपीडी शेनवाराक बंद. ड्रग्सा विशीं आपणे केल्लें विधान सर्वसामान्य आशिल्लें म्हणटा मंत्री अलेक्स. वक्तव्याची चौकशी जावची काँग्रेसीची मागणी. आदले वित्त सचिव दौलत हवालदार गोंय राज्य निवडणूक आयोगाचे नवे आयुक्त नेमणुकीचो आदेश जारी. वेगवेगळे मागण्यांसहित कदंबा ड्रायव्हर आणि कर्मचारी संघटनेची 6 सप्टेंबरासावन काम बंद आंदोलनाची नोटीस. पणजे धोकादायक नुस्तें मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांक दुसरीकडेन करतले शिफ्ट. महापौर म्हणटा सगळो खर्च करपाक सीसीपीची आसा तयारी. आणि दारबांदोडेच्या धुले वाठारांतली झाडां कापिल्ले प्रकरणात राणा खात्यान मनोहर गांवकाराचेर केलो गुन्यांव नोंद. झाडां मारून प्लॉटिंगाची खात्यान केल्ली पळोवणी. आता खबरो विस्तारान. कोलकातात बायल दोतोराचेर अत्याचार करून तिका जीवेशी मारली. घडणुके खातीर जीएमसीच्या दोतोरांनी तशेंच विद्यार्थ्यांनी जीएमसी भायर आंदोलन केलें. बायल दोतोराचेर अत्याचार करून तिका जीवेशी मारप्यांचेर खर कारवाय करची म्हणून दोतोरांनी मागणी केल्या. 9 ऑगस्टाक पश्चिम बंगालाच्या आर्जिकल मेडिकल कॉलेजींतल्या बायल दोतोराचेर अत्याचार करून तिका जीवेशी मारिल्ली. हे घडणुके उपरांत पुराय देशात खवदळ पडल्या. कलकत्ता सयत हेर राज्यांनी लेगीत लोक ह्या घडणुकेच्या निशेधात आंदोलनां करपाक पेटल्यात. गोंयांतूय शुक्रारा जीएमसीच्या दोतोरांनी आनी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलें. बायल दोतोराचेर अत्याचार करून तिका जीवेशी मारप्यांचेर खर कारवाय करची म्हूण दोतोरांनी मागणी केल्या. Goa Association of Resident Doctors, they have given me a letter saying that they would be going on strike from 1 p.m. today. Okay, and in that they have said that they will also do emergency services will be continued. Okay, I as a dean and my medical superintendent and director admin, we understand the sentiments of the guard. And we stand in solidarity with their feelings because it is about the incidents that has happened in one state of this country and the doctor community is shaken up. So in this regard, I also had a discussion with our Honorable Health Minister and he also expressed his sentiments towards the feelings of the guard. And we had meetings of heads of department to see how we can function in this situation. So all HODs have been briefed and they are ready to carry on the emergency work. Emergency work will not stop. The patients' lives will be saved here. It is very, very important that being a tertiary, we take care of our patients who comes with emergency. So the only routine work, that is routine operations, routine admissions and elective, we call it elective, this work will be stopped till the time the residents join back. IMAचो शेनवारा देशभर संप जावपाचो आसा. गोंयच्या फाट्यानूय ताका तेंको दिला. ताका लागून IMA कडेन जोडिल्ल्या राज्यांतल्या 1800 खाजगी दोतोरांक आपतकालीन सेवा सोडून शेनवारा सकाळी 6 ते आयतार सकाळी 6 वरां मेरेन OPD सेवा बंद दवरपाचे निर्देश दिल्यात. तातले सुमार 1200 डॉक्टर OPD 24 वरां बंद दवरपाची शक्यताय आसा. IMAच्या गोंय फाट्याच्या अध्यक्षान हे विशींचे परिपत्रक जारी केला. Yesterday evening, we had a meeting with the national president of IMA along with the national IMA secretary, and it was decided in the end that we are going to protest. We are going to shut down OPD services nationwide from 7 a.m. Saturday
6 a.m. Saturday to 6 a.m. morning Sunday for 24 hours. This is a nationwide call, and that's why we are here. Our demand are as follows. Number one, the culprit has not been arrested as yet. We demand an impartial inquiry into this case, a thorough probing, thorough investigation, unbiased inquiry, and get the culprits on board and give them the punishment act deserved as per the law. ड्रग्स सगळ्याक उपलब्ध आसा. ड्रग्स फक्त सनबर्नात मेळटा अशें ना हे मंत्री अलेक्स सिकेरान केल्ल्या विधानाचेर बिरेस्तारा बरोच बोवाळ जाल्लो. मात आपणे केल्ल्या विधानाचो चुकीचो अर्थ घेतला अशें मंत्री अलेक्स म्हणटा. ड्रग्सा विशींचे म्हजें विधान सामान्य आशिल्ल्याचें मंत्री अलेक्साचें म्हणणें. Drugs are today available. You don't require sunburn to come and get drugs. We're all shouting over sunburn and drugs. You tell me there is a festival that is organized for 3 days in Kolkata. And I'm sure you'll have some of them have gone to the festival. You want to tell me that drugs? I believe it is our responsibility to identify such things. Our responsibility to intimate to the police that it is available. Let us be proactive. At the collector's office, I was asked by a reporter that about sunburn coming to Lotoli. I was also asked by another reporter who sort of barged in and said, there you spoke about staying away from drugs, sort of it was an anti-drug stand. And here you are bringing sunburn to Lotoli, which is drugs. To which I said, drugs are available all over. What I meant with that statement was that I didn't mean specific, but all over. A general statement, which I'm sure you all will agree. So I have said that drugs are available all over. You can take that all over. This is all over the world also. It was a general statement that was made. I didn't mean specific here. Unfortunately, as far as media is concerned, with due respect to you all pick just that part that is spicy enough to create a sensation. पणजी नुस्तें मार्केटाच्या बिल्डिंगेची सामकी चवथिकाय जाल्या. ही इमारत मोडटले आनी ह्या मार्केटान आशिल्ल्या मटन चिकन आनी नुस्तेकारांची दुसरे कडेन वेवस्था करतले. हे खातीरचो सगळो खर्च महानगरपालिका करतली म्हणून महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें. तशेंच हे इमारतींतल्या वयल्या मजल्यांचेर जायते बेकायदेशीर धंदे सुरू आसात, तांचेरूय आळो हाडपा खातीर ते सील करतले अशें रोहितान सांगलें. पणजे नुस्त्या मार्केटाची इमारत धोकादायक जाल्ल्यान ती मोडपा विशीं पणजे महानगरपालिकेन मंगळारा नुस्त्या मार्केटांतल्या 12 दुकानदारांक नोटीसी काडिल्ल्यो. मात दिल्ले मुजती भितर सामान दुसरे कडेन व्हरप शक्य ना आनी महापालिकेन आमकां दुसरी सुवात दिवची अशी दुकानवाल्यांनी मागणी केल्ली. हे विशीं उलयतना महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें की ह्या दुकानदारांक स्थलांतरीत करचेच पडटले, तशेंच तांची दुसरे कडेन वेवस्था करतले आनी ते खातीर लागपी निधीचो खर्च पालिका करतली. So ते म्हणटा की पयली आमकां प्लेस दिया, देन वी विल वेकंट म्हणटा ते. See, now only people have to be relocated. First are those people at the bottom, the mutton vendors and chicken vendors and fish vendors. I am not interested in touching them at all. There are a lot of illegal activities that are going up on the top floors. We want to seal that first. Now we had issued demolition order for the building itself. Now those people had applied for a stay. Same people that we're sealing right now. So see, the building is unstable. Now like this building, people are saying that it would fall for 10 years. Now finally it has fallen. I don't. If the same thing happens to the market, we're talking about deaths of hundreds of people. So I'm not. Nobody wants to take that responsibility. So we want to clear that. I've told the mutton vendors and all those people the moment they want to be rehabilitated, I will fund their full cost. It's not an issue for me. They said they were happy with it. There's no problem. First, let me seal the building and make sure that nobody can access the building first. But anyway, now we want to I want to put up plans for the phase 3 of the market also. So I want to demolish that building and consolidate everything and relocate all the vendors into the new phase. So temporarily, if any arrangement has to be made, I've told them we'll make the arrangement for them. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा अश्वेकर.
धारबांदोडीच्या धुले वाठारातल्या सर्वे नंबर 157 आड 1 ह्या सुवातेतली झाडां कापिल्ल्या प्रकरणात जाग्याचे धनी मनोहर घनश्याम गांवकारांच्या राना खात्यान गुन्यांव नोंद केलो. धुले धारबांदोड्यात दोंगर सपाट करतना झाडांय मारून उडयली ताची बुधवारा कुळे विभागातल्या धारबांदोडे रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पंचनामा केलो. धारबांदोडा पंचायत क्षेत्रांत जो धुले भाग आसा त्या धुले भागान जमीन सपाटीकरण करतना कितल्याशाच झाडांची कत्तल जाल्ली आसा. ताका लागून ते जमनीचो मालक मनोहर घनश्याम गांवकर याच्या विरोधात कुळे वन खाते यांनी अंडर PTA अंडर तेंचेर गुन्हा दाखल केल्लो आसा आनी हेजी चवकशी चालू आसा. अशेंच प्रकरण जेन्ना गोमंतक टीव्हीन उगडकीस हाडलेले ताका लागून एका वाच्या फुटली आनी ह्या संदर्भात जो कोण प्रायवेट प्लॉट करताले आनी विकताले आनी तेंचेर ही कारवाय जाल्ली आसा. हांगा जो तो मालक आसा जमनीचो मालक तेजेर ही झाडां मारल्या कारणान कारवाय जाल्ली आसा. PTA अंडर तेजेर गुन्हा दाखल केल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. आदलो वित्त सचिव दौलत हवालदारांची गोंयचे नवे राज्य आयुक्तपदी वेंचणूक जाल्या. फाटली कांय दिसा सावन तांच्या नांवा विशीं चर्चा सुरू आशिल्ली पूण 16 ऑगस्ट दिसा दौलत हवालदारांच्या नांवाचेर शिक्कामोर्तब जालो. अरुणाचल प्रदेशांतल्यान बदली जाल्ले हवालदार हे गोंयचे वित्त सचिव म्हणून काम करतले. फाटले कितलेशेच म्हयने जाले गोंयचे निवडणूक आयुक्त पद जे आसा ते रिते आशिल्ले आनी ह्या पदाचेर निवृत्त IAS अधिकारी दौलत हवालदार जे फायनान्स सेक्रेटरी फायनान्स सचिव म्हणून सुद्दां तांणी काम पळयलां तांची नेमणूक जातली अशी चर्चा आशिल्ली आनी ही चर्चा नेमकी खरी थारल्या आनी आयज पंचायत सचिव सिद्धी हळर्णकार हांणी आदेश काडला जातून ह्या आदेशा भितर दौलत हवालदार हांची गोंयचे नवे राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून तांची अधिकृत रित्या तांची नेमणूक जाल्ल्याची घोशणा जाल्ली आसा. दौलत हवालदार जे आसात ते प्रशासकीय सेवे मदले एक ज्येष्ठ असे अधिकारी आशिल्ले. तांकां बरोच एक्सपिरियन्स आसा, बरोच अनुभव आसा. फायनान्स खातें सुद्दां तांणी फायनान्स सचिव म्हणून बऱ्यापैकी सांबाळिल्लें आसा हाचे पयलीं. सो दौलत हवालदार हांची नेमणूक जी आसा ती जाल्ल्या कारणान आतां खंय तरी राज्य निवडणूक आयोग जो आसा ताचे भितर एक नवी उर्जा येतली आनी तांचे जे फुडलें काम जे आसा ते बऱ्या प्रमाणात आनी गतिमान जातलें आनी अनुभवी असो अधिकारी जो आसा तो ह्या पदाचेर ताची नेमणूक जी आसा ती जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. सो आतां अधिकृत रित्या दौलत हवालदार हे केन्ना ताबो घेतले ते पळोवचे पडटले पूण आयज तांची राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून तांच्या नियुक्तीची घोशणा जी आसा ती जाल्ली आसा. दिवचले भर बाजारात सेप्टिक टँक ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान मोठी समस्या उपरासल्या. पावस पडटकीच टांकयेंतल्यान घाण उदक भायर व्हांवता देखून विक्रेत्यांसयत गिरायकांक त्रास सोंसचे पडटात. दिवचले भर बाजारात सेफ्टीक टँक ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान मोठी समस्या उपरासल्या. बाजारातल्या पोरण्या पालिका इमारतीच्या कोनशाक बाजारात वचपी रस्त्याचेर ही समस्या निर्माण जाल्या. पावस पडटकीच टांकयेंतल्यान घाण उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवता. घाण उदका बरोबर टांकयेंतल्यान किडी भायर सरतात अशी माहिती थंय बसपी विक्रेत्यांनी दिल्या. ह्या टांकयेची पळोवणी करपाचे निर्देश मार्केट निरीक्षकांक दिल्ल्याचे दिवचल पालिकेचे मुख्य अधिकारी सचिन देसाय हाणें सांगले. पावस येयलो काय ना मागीर ते कितें वयर सरता मरे आनी मागीर ते रस्त्यार येता. रस्त्यार येयले म्हणटा मागीर आमी कितें करप आमच्या वेपारान येता आमचे वेपार करता आनी मागीर आमी घरा वता. पूण हांगा घाणी बी मारिना. घाणी मारता घाणी बी मारता. कितले दीस जाले हे अशें आहा? हे आतां जालें आतां मोदाचेर येता. कोण पळयना? कोण पळयना. त्रास तुमकां जाता. आतां त्रास जाता. हय आनी गिरायकूय येवपाक मुश्कील. गिरायकूय मागीर येना न्हू तर चलता तें दिसता मरे सारकें अशें दिसता ह्या खातीर. मागीर वेपारांनी आमी आपले पयलींच भरून भरून सारकें हांगर पावता इतल्या कुटल्याक पासून. त्या प्रमाणे इमिजिएटली सायट सुपरवायझराक व्हेरीफाय करूंक मेळटा. यू वील गो एंड चेक इट टुडे. इफ दॅट इज द केस जाल्यार ताजें इमिजिएटली ती आमी खाली करून जी कितें डिफॉल्ट आसा ही वील रेक्टिफाय दॅट. आजूच हांवें ताका इन्स्ट्रक्शन दिलो आमगे गो ऑन द सायड एंड चेक. आनी ते ओपन आसा ते कितें करताले ओपन दवरता म्हणजे ताचेर आमी एक्शन घेतले. इफ इट इज ओपन दॅट्स वॉट आय टोल्ड की ताका ऑलरेडी आमी आतां वच आनी चेक कर म्हणून सांगता. आज सांजचे मेरेन कितें आसा कितें करपाक जाय तो म्हाका येवन सांगतलो. त्या प्रमाणे फाल्यां परवा 1-2 दिसां भितर तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
बोमडामळ फातर्प्या वाठारात रेवती बोरकारांच्या घराक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान पुराय घर उज्यान लासून गोबर जालें. ह्या उज्यान घरान भितर आशिल्लो तिचो घोव जखमी जालो. देखून ताका उपचारा खातीर बाळ्ळीच्या भलायकी केंद्रात दाखल केला. उजो लागिल्ल्यान सुमार 5 ते 6 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. कंट्रोल रूमाक 11 वाजून 51 मिनटांनी कॉल रजिस्टर जाले आनी आमी तेणी हँडओवर केले. आमी इमिजिएट टर्न केलो घरा रावले म्हणटा आमी इमिजिएट स्पॉटार पावले. विथीन 13 मिनिट्स आमी स्पॉटार पावले. तेन्ना पळयत जाल्यार टोटल घर आहा पळय तें माडार झावडी म्हळ्यार कोकोनट पाम्स आशिल्ले ते शेल्टर ते रुफींग सो टोटल फायराचेर आशिल्ले. आनी आमी इमिजिएट फायर फायटींग स्टार्ट केलें. आमी डिलिव्हरी उजलान म्हणजे फायर फायटरान विथीन 10 मिनिट्सां भितर तो फायर कंट्रोलान हाडलो. आनीक मॅक्सिमम तेगे एम्प्टी सिलिंडर आसता ते हाडलें पळय एम्प्टी सिलिंडर थोडी केली. तरीच बिंग तें हेजें टांगर आशिल्लें फास्ट उज्याचेर गेलें तरी आमी आमचे लेवल बेस्ट करून एक 10 मिनटां विदीन 1 to 10 मिनिट्स आमचो टोटल फायर केलो. आनी सरावंडींग 2 घरां आहात ती सेफ्टी एडजॉयनींग 2 घरां. सो फार आमकां इंजुरी रिपोर्ट जालें ना. तेजो ओनर आसा ताका मास्क लायट हाती लागला तो पुलीस गोवा पुलिसेन ताका प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून प्रायमरी भायली व्हेला. एक मायनर इंजर्ड होतोच तो मायनर इंजर बोला जस्ट एकदम ओके सर आम्ही टोटली कंट्रोल केला. आणि वॉटेवर स्मोक असतो म्हणून आम्ही थँक्यू सर. आमचेडे जाता आमी प्रयत्न करता सगळे डिपार्टमेंटान. डेप्युटी कलेक्टरान सांगला आपूण आपणा पर्यंत करता. मामलेदारान आपूण आनी तशेंच आमी पंचायतींतल्यान मामले BDO थ्रू सगळे करा म्हणून सगळो प्रोसिजर तलाटेक बी सगळ्यांक. सो ह्या घरान काय उरलें ना कांयच उरलें ना. एक सिंगल वस्त उरलें ना. इतच ते कोणाक घर आसलें रवती बोरकर. कितले 2 फायर ब्रिगेड लागले न्हू. एक काबार करून एक आनी हाडपा गेला. पूण हेका कितें कॉम्पेसेशन बी दिवपाचें कशें आसतलें कितें कोणे तुमचे मार्फत पंचायती मार्फत आमी पंच म्हणून येना तेन्ना आमी कितें हेल्प करता तांकां. दिसना की सरकारान हे जे एक फंड्स दिता डिजास्टर म्हणटा तो मातसो बारीक आसा तो मोठो कांयच जायना. ते 5,000 10,000 कांय जावचें ना. ते हें वाडोवपा जाय दिसना. वाडोवपाकच जाय कित्याक चड व्हडले हानी जाल्ले आसा न्हू. फातोर्डे वाठारांतलो कोयर उखलना असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्लो. मात हो आरोप नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान न्हयकारला. 24 वॉर्डांतल्या नगरसेवकांक समान वागणूक दिता देखून फातोर्डेच्या आमदाराक चुकीची म्हायती मेळ्ळ्या. तशेंच नगरपालिकेचे 17,500 रुपया बेगोबेग योगेश शेटकारा कडल्यान वसूल करतलो अशेंय तांचें म्हणणें. 17,500 ते हांव वसूल करतलो. तातूंत आमचो एक्सिक्युटीव चीफ ऑफिसरूय खुबसो जबाबदार आसा. हांव ते वसूल करतलो. 17,500 जाल्यार तातूंत भितर 17,500 एक 17,500ची फॉर्जरी जाल्ली कडेन म्हज्या म्हायती प्रमाणे कशें आसा पळय 17.5 लाखाची तुमकां पयलीं ब्रीफ केल्ले कडेन आसा. ज्या वेळार म्हजे नदरेक आयलें तेन्ना वेळार हांवें तें ओपन केलें. नाजाल्यार तें आज पर्यंत जो पर्यंत कोणा कडल्यान लिपून उरता आशिल्लें. हांवें ओपन करतकीर सगळें तरी आसतना हांवें ताका नोट बरयलो. म्हाका कितें जालें तेजें 24 तास 48 तासां रिपोर्ट ताणें म्हाका 15 ते 20 दिसांनी रिपोर्ट सबमीट केला की पुलीस तें बी कावन्सील मिटींग घेवन जातली. हांवें म्हजे कावन्सिला मुखार दवरलें न्ही स्पेशल मिटींग घेवन कावन्सिला मुखारय दवरली. हाजे वयल्यान तुमी चिंता हांव खंय कांयच लिपयना म्हणून. हांवें 4-5 जाणां सिनियर कावन्सिलर आपोवन सांगलें अशें अशें आसा स्पेशल मॅडम तुमी डिसायड करूं. थंय ताणें डिसायड जालें स्पेशल ताची FIR फायल केली. ना कामां येना तो ताणें कायद्यान ताणें सस्पेंड केलो. ताणें हाफ डे कामां येवपा जाय तो कामाकूय येना. म्हजे हिसपान ताका टर्मिनेट करून उडोवपाचो सर्वीस. आतां कशें आसा हांव इतलोच चिंतता हांव हेस्टी डिसिजन घेवपाचें ना. कित्याक हांव सगळें टॅक्निकल बेज कित्याक फाल्यां आमी ताका सस्पेंड केलो टर्मिनेट केलो उडयलो. म्हाका मेन पयशे म्हणटा म्हजे लोकांचे कश्टाचे पयशे. म्हजे पयशे न्ही खंयच्या चीफ ऑफिसराचे पयशे न्ही. 17,500 आनी एक भानगड जाल्ले कडेन आसा. हांव सांगता आनी तातूंत भितर ह्याय चीफ ऑफिसर त्याच चीफ ऑफिसराची इनवॉल्वमेंट आसा. एलिगेशन बी कोण कितें करता पळय एलिगेशन कोण कितें करता तें कोण कितें एलिगेशन बी करता पळय हें सगळें ब्लॅक हांव तातूंत वचना. कित्याक म्हाका कोणेंय चॅलेंज करून विचार बाबा तुजी बाबा अशें तुवें अमकें वायट केलां अमकें लिपयलां अमकी फॉर्जरी केल्या हें म्हजे नदरेन म्हाका ओपन सांगचें.
म्हणजे टोटल ट्रान्सपरंट आहा. हांव म्हज्या लिडराकूय सांगता सदांच, चल हांव कितें करतलो तें ट्रान्सपरंट करतलो हांव, म्हाका लिपोवन कांय करपाची गरज ना. मडगांव कांय म्हयन्या पयलीं मडगांव म्युन्सिपाल्टीक 17.5 लाखाचो घोटाळो जाल्लो. 17.5 लाख एक क्लार्क योगेश शेटकर हाणें डायरेक्ट आपल्या एकावंटाक घाल्ले, जे फेस्ताचो सोपो आशिल्लो. आतां आनी एक घोटाळो असोच मुखार आयिल्लो आसा आनी त्या हातूंकय बी योगेश शेटकरच आसा. आतां 17,500 हे डायरेक्ट मडगांव म्युन्सिपाल्टीचे जे वायफायाक बील पे करपा आशिल्लें तें बील पे करता म्हणून आपले नांवार चॅक काडिल्लो आसा आनी हाजेर जो पयलींचो CEO आशिल्लो ताजी सायन आसा आनी हे पयशे जे 17,000 आशिल्ले तेय बी योगेश शेटकराच्या एकावंटाक गेल्ले आसात. आज चेअरपर्सनाक आमी ह्या बद्दल विचारलें तेन्ना चेअरपर्सनान सांगलें की 17.5 लाख आपूण कशेंच मडगांव म्युन्सिपाल्टीच्या उदकां वचपा दिवपाना, आपूण हे रिकवर करतलो. पूण हाका जर कोण जबाबदार आसा जाल्यार तो फॉर्मर CEO गौरीश सांकवाळकर, कारण हाजे अंडर हें सगळें जाल्लें आसा आनी तांणी एग्जाम्पल दितना हें 17,000चें एग्जाम्पल दिल्लें आसा की कशें मडगांव म्युन्सिपाल्टीचे 17,000 हांणी आपल्या डायरेक्ट पर्सनल एकावंटाक घाले. म्हणजे जो चॅक म्युन्सिपाल्टीच्या एम्प्लॉईचेर काडलो आनी ताजेर सायन आशिल्ली ती गौरीश सांकवाळकराची. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकार. सोऱ्याच्या गुळेंत बायलेचेर सुरयेन हल्लो केल्ल्यान मायणा कुट्टरी पुलिसांनी दुबावीत जोकीम फर्नांडीसाका अटक केली. जखमी बायलेचेर सध्या GMCत उपचार सुरू आसा. त्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. कोमार्था कुट्टरी वाठारात रावपी जोकीम फर्नांडीस हाचो 14 ऑगस्टाक मध्यानराती ताची बायल अल्केन हाचे वांगडा वाद जाल्लो. ह्या वादात रागान जोकीमान किचनांतल्या सुरयेन आपल्या बायलेचेर हल्लो केल्लो. ह्या हल्ल्यात ताची बायल जखमी जाल्ली. ह्या घडणुकेची म्हायती अल्केन हिचो भाव जेरी फर्नांडीसाका मेळ्ळ्या उपरांत तिच्या भावान जखमी जाल्ले आपले भयणीक हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्ली. उपरांत तांणी मायना कुट्टरी पुलिशेंत येवन जोकीम फर्नांडीसा आड कागाळ नोंद केल्ली. पुलिसांनी केल्ले तपासणीत जोकीम फर्नांडीस हांणी सोऱ्याच्या गुळेंत बायलेचेर हल्लो केल्ल्याचे उक्ताडार आयले. उपरांत पुलिशेन ताका आयज अटक केली. काल मायणा कुर्तरी पुलिसांनी कोमार्था कुर्तरी हांगच्या जोकीम फर्नांडीस ह्या इसमाक अटक केल्ली आसा आनी ताका अटक करपाचें कारण म्हणजे ताणें आपली बायल आल्काना फर्नांडीस हिजेर किचनान जी सुरी आसा ती घेवन म्हणजे सुरी घेवन तिका वार केली आनी तिका जखमी केली, मारपाचो प्रयत्न केलो आनी ताजे बद्दलची कागाळ जी आसा ती आल्कानाचो भाव जेरी फर्नांडीस हाणें मायणा कुर्तरी पुलिसांक दिली. ताजे नंतर रोखडीच मायणा कुर्तरी पुलिसांनी एक्शन घेवन ताका अटक केल्ली आसा आनी जी आल्काना फर्नांडीस जी इंजर्ड आशिल्ली तिका GMCक उपचारा खातीर एडमीट केल्ली. आतां मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाणे आल्काना हिची प्रकृती सुदारता आनीक इन्व्हेस्टिगेशना दरम्यान पुलिसांक अशें कळून आयलें की जोकीम फर्नांडीस जो आशिल्लो तो आल्कोहोल भरपूर कन्जम्पशन केल्लें आनी त्या नशे भितर ताणें रागाच्या भारान आपल्या बायलेच्या पोटांत चाकू घाल्लो आसा. आतां पुलीस ताका कोर्टा मुखार दवरतले आनी ताका रिमांडा खातीर कोर्टा मुखार व्हरतले अशी म्हायती आमकां मायणा कुर्तरी पुलिसांनी दिली आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकार. सांतिनेज हालींच कोसळिल्ल्या धोकादायक इमारतीचो उरिल्लो भाग पणजी महानगरपालिकेन पुराय मातये भरवण केलो. महापौर रोहित मोन्सेरातान मातये भरवण केल्ले इमारतीची पळोवणी केली. तशेंच धोकादायक इमारतीचो उरिल्लो भाग मातये भरवण करतना आशी कुशीकच्या घरांक जाल्ले लुकसाणाची भरपाई दिवपाचें आश्वासन महापौर रोहित मोन्सेरातान दिलें. पणजे सांतिनेज कोसळिल्ली धोकादायक इमारतीचो उरिल्लो भाग पणजे महानगरपालिकेन पुराय मातये भरवण केल्या उपरांत आशी कुशीकच्या धोको उपराशिल्ल्या शेजाऱ्यांनी सुटकेचो श्वास घेतलो. मात धोकादायक इमारत मातये भरवण करतना शेजारच्या घरांक बरेच आर्थीक लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. माझ्या घरान वयर पंखा गेला, AC गेला, खाट, बेडरूमाचे कितें कितें सगळें गेला, POP आनी सगळें गेला. आतां ते हे पळयलें ना हांव स्लॅब म्हाजे टायल्स हांव पळोवंक ना. ते कितें जाल्यार खबर ना. धाडटा म्हणला सरान, रोहित सरान ते कन्न दितालो म्हणटा. सो कशें कितें तुमकां आतां बिल्डींग उडयली न्हू, तुमी आतां कितले तुमकां सेफ दिसता? पयलीं कशें आसलें? खूब सेफ दिसता. बियोंड दीस काडटाली आमी आनी वारो बी येता भोर कसो दिसतालो आमकां. आनी आतां हे दिसांनी पावसान न्हू खांबे मात खूब बारीक जाले. ते कपचे पडत आसताले म्हणजे आमी डेली वचून पळयताले. ते दिसताले फुडल्यानूच न्हू बिल्डींग, चडशे आमकां खूब भंय दिसतालो. मात पडली न्हू आतां आमकां सेफ कशें दिसता आमी पडले ना. रोखडे सर येयलो, रोहित सर येयलो, काम काम केलो तेणें बरें दिसलें. आज पर्यंत इतकें बरें केलां, बरें काम केलां तेणें. आमकां पावस येता न्ही, बरें तेजेचे एक अरेंजमेंट केला, प्रॉपर केला म्हण सांगला. तुमचें नांव कितें? कितले लुकसाण जातले? अंदाज कितले लुकसाण जातले तुमचे? 3-4 लाख करू ना तरी 4-1 लाख जातले. तुमचें नांव कितें?
पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरातान मातये भरवण केल्ल्या धोकादायक इमारतीची पळोवणी केली. तशेंच धोकादायक इमारत मातये भरवण करतना लुकसाण जाल्ल्या शेजारच्या घरांक लुकसाण भरपाय दिवपाचें आश्वासन दिलें. So the demolition work has been completed now. So we had spoke to the PW engineer from the buildings division. He told us the structure is stable as is. It's only one beam that has to be broken and removed, and the mud that is next to it. And there is some debris that has fallen inside the house that I've called my labor to have everything else cleared. So as of now, everything is okay. There's no issue. I've asked the Mamledar to basically expedite their estimates so they can get compensation as soon as possible from the government also. So we will follow up on that. And so you debris bin kenna kadap when you will clear this, or it will take some time. See, Papa, this remove now when it comes to demolition also now we have to technically recover the cost from the builder. Now nobody has come to claim this. To remove this debris, see, that's why we've asked the engineer whether it's safe. As of now, he said it's safe. To remove this now will cost me lakhs of rupees to get it done. And all of this has to come from the builder. Like that, we have a lot of outstanding from people who were supposed to pay us for demolitions also. No, the cost accrues, and this was done as a favor. वर्षा आश्वेकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. एक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.